नमस्कार, पळया प्रायम खबरो. कुळ्या न्हंयत बुडून 3 ल्हान भुरगे सोंपले. गिमाच्या सुटयेत मावशेगेर आयिल्ली भुरग्यां 6 जाणां देविल्ली उदकांत, बरोबरची जाणटी धुताली कुशीकूच कपडे. नेपाळ भूंयकापांत 900 वयर लोक सोंपले. भारतातूय बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालाक धपको. 7.9 रिक्टर स्केल ताकदीचो भूंयकाप. पुराय यंत्रणा झुजा पांवड्यार कार्यरत. स भुरग्यांक परवानगी नासतना हाडून दवरली बंगल्यार. एका ब्रिटीश नागरिकाचे कर्म. भुरग्यांक सोडोवपाक आदार करपी एनजीओ उक्तायता पिडोफोलियाचो दुबाव. पर्रीकराच्या दिल्लीतल्या अधिकृत बंगल्याची तपासणी करपाचो प्रस्नूच उपरासना. वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्याची प्रुडंटाक म्हायती. आरिशान दिले आपले म्हणणे पुलिसांक बरोवन. आणि मँचेस्टर युनायटेड आणि आर्सेनलाच्या आदल्या खेळगड्यां गोंयांत जातली मॅच. गोंय फुटबॉल संघटनेन बूक केला 7 जूनाक फातर्डेचो नेहरू स्टेडियम. खबर विस्तारान. शेनवारा दनपारा 3 भुरग्यांक कुळ्या न्हंयत बुडून मरण आयले. हे तिगूय भुरगे एका फामिलीतले. तांची पिराय 6 ते 14 वर्सां मजगती आशिल्ली. सुटयेत म्हणून मुंबय आणि बिजापूरचे हे भुरगे आपल्या फामिली बरोबर मावशेगेर आयिल्ले. भुरग्यांक धारबांदोडेच्या भलायकी केंद्रात व्हेल्ले, मात तांकां मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी सांगले. तांची कूड जीएमसीत पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या. 12 वर्साचे मेहक कोंगाली, 6 वर्साचो महंतेश कोंगाली आणि 14 वर्साचो ऋतिक नाकेरी ह्या 3 ल्हान भुरग्यांक कुळ्या न्हंयेत बुडून मरण आयले. ती सुटयेन मावशेगेर आयिल्ली. ऋतिकाची आवय आणि हेर 6 जाण न्हंयचेर कपडे उमळपाक गेल्ले तेन्ना ही घडणूक घडली. पावणे एकांक सुमार आमकां कॉल येयलो की 3 जाण भुरगीं न्हांवताले ती बुडटात म्हणून. इमिजिएटली आमचो स्टाफ गेलो, लोकल हेल्प घेतली आणि ते बुडलेले 3 जाण धाकली भुरगीं ताका भायर काडली. 1 रोड आमची कुळ्यान पार्क केल्ली आसता. ताका मागीर आमी घेवन हांगा येयले. हांगा येयल्या उपरांत डॉक्टरान एग्जामिनेशन केलें आणि ती 3 भुरगीं ह्या संवसारांत ना अशें सांगलें. एक्चुली भुरगीं आहली ती सुटयेक येयल्ली. दे कम फॉर हॉलिडेज. एक फॅमिली बॉम्बेच्यान येयल्ली, एक बेंगलोरच्यान येयल्ली. आपल्या मावशेगेर रावपाक भुरगीं येयल्ली आनी ती तेंची आई कपडे उमळटाली आनी ती भुरगीं न्हांवताली. ते न्हांवता न्हांवता जे मातसा कोण डीप वॉटरान गेली आनी एक बुडली. भुरग्यांची आवय आदी भंय भयणी आनी ताची एक भयण हांगा रावता. ती तांगेर येयल्ली, ती मावशेगेर येयल्ली. ना हे तिगा भितर भाव भयणां आशिल्लीं आनी एक चलो आनी चली भाव भयणां आनी एकटो आहा तो सिंगल म्हणल्यार रिलेटिव्ह मावशी भाव. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. नेपाळात 7.9 तीव्रतेचो भूंयकाप आयलो. ताचो परिणाम भारतातल्या उत्तर पूर्व वाठाराचेरूय जाला. नेपाळात 900 वयर लोकांक मरण आयलां. भूंयकापांत कितल्योश्योच बिल्डिंगो पडल्यात. अजूनय लोक बिल्डिंगे पोंदा अडकून उरल्यात. मरण आयल्ल्यांचो आंकडो आनीक वाडपाची शक्यताय आसा. दिल्ली, बिहार आनी हेर उत्तर पूर्व राज्यांतल्या 35 लोकांक मरण आयलां. केंद्रान मजत कार्या खातीर एनडीआरएफाचे जवान तैनात केल्यात. As soon as the earthquake happened, our embassy got in touch with the government of Nepal, and we also in the Ministry of External Affairs were in touch with the embassy of Nepal in Delhi. Prime Minister spoke both to the President of Nepal and to Prime Minister Koirala, who was actually traveling. Prime Minister has indicated to the President of Nepal and the Prime Minister of Nepal that India will do everything within its capabilities to be of help to Nepal at this difficult moment. Now we have already started our rescue and relief efforts. We also know that there are a lot of Indians today in Kathmandu and outside Kathmandu who obviously are in a difficult situation. We have set up a helpline in the ministry. There is an email address which is controlroom@mea.gov.in. If anybody who would like to keep us informed of their relatives and give us their contact points, that would be very helpful for us. The embassy
in Kathmandu has also set up a control room and a helpline. They put out their numbers as well. In terms of the damage, we do know that there's been very severe damage in Kathmandu and beyond. The embassy has some damage. One house actually collapsed in the embassy. Unfortunately, one of the wives of one of our staff members died. One person is injured, seriously injured. This is a local member of our staff. ब्रिटनच्या नागरिकाकडल्यान 6 चल्यांची पुलिसांनी सुटका केल्या. लैंगिक शोषण करपा खातीर ह्या ल्हान भुरग्यांच्या तस्करीचें हें प्रकरण काय म्हूण प्रस्न उपरासला. पणजे पुलिसांनी 16 मार्चाक ब्रिटनचो नागरीक भाड्याक रावतालो त्या घराचेर धाड घालून 6 भुरग्यांची सुटका केल्ली. ह्या प्रकरणात भुरग्यांचेर शारिरीक वा लैंगिक अत्याचार जावंक ना म्हूण पुलीस सांगतात. मात ही कारवाय करपाक आदार केल्या अर्ज ह्या बिगर सरकारी संस्थेक मात हो पिडोफिलियाचो दुबाव येता. पणजे पुलिसांनी 16 मार्चाक 6 ल्हान भुरग्यांची बांबोळे वाठारांत सुटका केल्ली. ह्या प्रकरणाची प्रुडंटान चवकशी केली. चवकशेंत 2 गजाली मुखार आयल्यात. लैंगिक शोषण करपा खातीर ब्रिटन नागरिकान ह्या भुरग्यांक घरा हाडून दवरिल्ल्याचो दुबाव, अन्याय रहीत जिंदगी म्हळ्यार अर्ज ह्या बिगर सरकारी संस्थेचो अरुण पांडे उक्तायता. अर्ज ह्या संस्थेन धाड घालपाक पुलिसांक मजत केल्ली. ये बंगला देखने से ही लगता है कि बहुत बड़ा है. करीब 35,000 रेंट था, अदा उसमें अदा के हर एक कमरे में टीवी था, रूम थिएटर था. वहाँ से इन बच्चे लोगों को रेस्क्यू किया गया. जब रेस्क्यू किया गया तो फॉरेन नेशनल कोई रीज़न नहीं बता पाया कि ये बच्चे उसके पास क्यों हैं. हे ल्हान भुरगे बेकायदेशीरपणान ब्रिटनच्या नागरिकाबरोबर रावपाविशीं अर्ज संस्थेन प्रश्न केला. माय फादर्स होम ने जो कोल्हापुर में एक शेल्टर होम चलाता है, उन्होंने इनके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स और पेरेंट्स को ये प्रॉमिस किया कि हम आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और शेल्टर प्रोवाइड करेंगे. और अपने शेल्टर होम में उनका एडमिशन किया और उसके बाद इन्हें गोवा लाके फॉरेन नेशनल के पास छोड़ा. दुसरे वटेन गोंय पुलिसांतलो वरिष्ठ अधिकारी म्हणटा, गोंय बाल कायद्याच्या संबंधित कलमा खाला ब्रिटनच्या नागरिकां आड कारवाय जातली. सुटका केल्ल्या 6 चल्यांतले 4 चले अल्पवयीन आसात. 2 जाण HIV पॉझिटिव्ह आसात. ह्या भुरग्यांची वैजकी तपासणी जाल्या. रिपोर्टान तांचेर शारिरीक अत्याचार जाल्ल्याचे ना, तशी कांय जबानी दिवंक ना. आरोपीचो पासपोर्ट कोर्टाक दिला. आपलो पासपोर्ट दिवचो म्हूण आरोपीन कोर्टान अर्ज केला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण आमच्या भुरग्यांक आमकां सांगनासतना गोंयान धाडला अशें भुरग्यांच्या पालकांचें म्हणणें. पालकांचें म्हणणें तपासपाक कोल्हापूरच्या पुलिसांच्या संपर्कान आपूण आसा अशें गोंय पुलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान सांगलें. हे भुरगे ब्रिटनच्या नागरिकाक दिवपी कोल्हापूरच्या चीफ इमॅन्युएल गायकवाड ह्या NGOक गोंय पुलिसांनी आपोवन घेतला. गोंय पुलीस तांची चवकशी करतले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी दिशांत परब. घेवया एक विराम.